मिळून शपथ घेऊया, प्लास्टिक मुक्त शिरगाव करूया। जात्रेक येताना कापडी पिशवी किंवा कागदी पिशवी घेऊन या आणि प्लास्टिक पिशवी घेऊन येवपाचे ना। बरें, एक आमच्या शाळेच्या भुरग्यांक मस्त असो उपक्रम केलेलो आसा की आमचो जो शिरगांव आसा तो प्लास्टीक मुक्त जावपाक लागून तेंच्यांनी खुबश्यो आमच्या शाळेच्या भुरग्यांनी पेपर बॅग्स केलेले आसा आणि ते आमची स्टॉलां घातल्या शिरगांवच्या जात्रेक। तांकां तेंच्यांनी सांगलां की प्लास्टीक यूज करूं नाकात आणि जाता ते आमच्यो पेपर बॅग्स यूज करप। तेन्ना हांव खूब खुश आसा की आमच्या शाळेच्या भुरग्यांनी हो उपक्रम केल्या बद्दल आणि टिचरींचे सुद्दां खूब अशें आभार मानता की तेंच्यांनी हे भुरग्यांक आमच्या फुडें काडला। टिचर, तुम्ही आयज जो प्रोजेक्ट केला भुरग्यांक ह्या हाडून जागृताय निर्माण करपाची, कितें सांगता हेच्या बद्दल? आम्ही कितलीशीच वर्सां जाली, फाटली 7-8 वर्सां जाली सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिरगांवच्यो ज्यो टिचरी आसा, पालक शिक्षक संघ आणि विद्यार्थी आसात, त्यो मेळोन आज मेरेन म्हाका दिसता एक 25 ते 30 हजार मेरेन पेपर बॅग्स केल्लेल्यो आसा आणि शॉप वेंडर्सांक वाटलेल्यो आसा। सो हांव सगळ्यां कडेन एकच विनंती करूंक मागता तुमच्या कडेन की तुम्ही शिरगांवच्या जात्रेक येताना, कौलांक येताना पेपर बॅग्स किंवा कापडी पिशवी घेऊन येवपाची, प्लास्टीक पिशव्यो हाडपाच्यो ना। प्लास्टीक पिशवेन आमचें पर्यावरणूय दूषित जाता आणि जनावरांकय ते हार्मफूल। तेका लागून आमच्या ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी हो एक उपक्रम राबलेलो आसा। त्या उपक्रमाक आमकां तुमची चडांत चड हातभार जाय आणि तो तुम्ही हातभार आमकां लावू शकता एकाच मार्गान, म्हणजे शिरगांव येताना प्लास्टीक पिशव्यो न हाडटा कागदी किंवा कापडाच्योच पिशव्यो हाडून। नमस्कार, धन्यवाद। चला तर सगळी मिळून शपथ घेऊया, प्लास्टिक मुक्त शिरगांव करूया। कापडी पिशवी घरोघरी, पर्यावरणाचे रक्षण करी, कापडी पिशवी घरोघरी, पर्यावरणाचे रक्षण करी, मानव जातीचा नाश, निसर्गाचा नाश म्हणजे मानव जातीचा नाश, पर्यावरणाची रक्षा, जगाची सुरक्षा, पर्यावरणाची रक्षा, जगाची सुरक्षा, पर्यावरणाची रक्षा,